Last Sunday, Goa was visited by Honorable Home Minister Amit Shah ji. And in his speech, he mentioned that both Lok Sabha seats, Goans have to give to BJP. आणि तागेले चिंतप आशिल्लें की आता दक्षिण गोवा जावं चड करून दक्षिण गोवा 8 जण जे MP MLAs काँग्रेसाचे BJPन गेले, आता काँग्रेसा कडेन सावथाक कोण ना, देखून BJPक साउथ गोवा सीट जिखपाक एकदम सोंपो आसतलो. हांव अमित शाह जीक सांगूंक सोदतां, बाबा गोंयची कल्चर गुजराती कल्चरा भाशेन न्ही. ह्या आदी जे कोणूच MLA जे डिफेक्ट जावन गेले तांकां लोकांनी भोगसूंक ना. हांव सांगूंक सोदतां, लोक BJPचे बराबर नात, देखून तांकां लिडर्स काँग्रेसाचे वचचे पडले. कितें केलें तांणी? थोड्यांचेर केश्यो घाल्यो आनी थोड्यांक फुडें पयशांची आस दाखयली. जायते फावट एक पार्टी कोणाकूय कितें इनजस्टीस करता तेन्ना कोण सोडून गेलो हें व्हडली पातोक न्ही. पूण जेन्ना लोक पयशांक लागून आशेक लागून वतात तांकां गोंयकार केन्ना भोगसूचे न्हय आदी दाखयला ते भशेन. ते 8तले थोड्यांचेर BJPन केश्यो घाल्यो आनी थोडे दुसरे जे आसात ते पयशांच्या आशेक गेले. पुण्याक सांगूंक सोदतां, हे BJPन जॉयन जातरीच तांकां कितकून दुयतात म्हणून हांव, पूण सगळे मिस्टर क्लीन जाताय, एकूय केस ना कांय ना. पूण लोक हांव सांगूंक सोदतां तुमकां सोडचो ना. लोक काँग्रेसाचे बरोबर आसात आनी जायते गोंयकार म्हणटात आनी दुसरी फावटी काँग्रेसाक वोट दिवचे ना, कित्याक तुमी दिलोले टायमार ते एक फावटी तुमी सोडून तुमी BJPक गेल्ले आसा. हांव सांगूंक सोदतां, काँग्रेसाचो कसलो भुंय हांव. एक कोण म्हजे बदले कामाक येता ताजें हांव काम करतां, तो भायर वचून म्हाका देव बरें कर म्हणून सद्या गाडी मागता. तसलें गोंयांत जाल्लें आसा. तुमी निवडून दिले हाका आनी ते पयशा आशेक आनी दुसरे आशेक हे काँग्रेस सोडून BJPन गेल्ले आसात. तेन्ना हांव आनीक एक फावट तुमकां उलो मारतां, जेन्ना इलेक्शनां येतलीं काँग्रेसान कितें वायट करूंक ना गोंयांत. एक कितें मिस्टेक केला जायत, कोण हिंगा सांगना, कोण पॉलिटिशियन सोड हेरूय घे, कोणाच्या लुगरावन म्हणूंक जायना आमी आपले विधांत एकूय मिस्टेक करूंक ना. तेन्ना हांव लोकांक उलो मारतां आनी एकूच मागतां, हे BJPक जेन्ना सुयेग मेळटलो ते फावटी आमकां फकत सावथाचो सीट दिल्लो, दुसरे फावट हांव रावतां आनी मागतां लोकां कडेन आमचो नॉर्थीचोय सीट तुमी मुखार काँग्रेसाक दिवपाक जाय.